check, 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 check. प्रीतीच्या भावा प्रीतीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मोन्नाचो उगडास करता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार. निरपराधी जेजूक अपराधी करून ताजेर मोन्नाचें फॉर्मोण मारलें. जेजू आमच्या पातका पासत कोस सोंसले आनी वळवळ्यांचें मरण भोगलें. जेजून कांयच चूक आदारूंक ना. बोगोर ओगेपणान आमच्या मोगा पासत आमची चूक आपणाचेर घेतली. सगल्यांक कुरीस घालूंक आवडटा, पूण कुरीस उबारूंक आनी जिवीत फुडें व्हरूंक जोड लागता. Everyone wants to wear a cross, but no one wants to bear a cross. भोगतीन जेजूचे कोस्ट आयज नियाळतना कोस्टांतल्यान जोयत मेळून घेवंक जाता म्हूण मानून घेवया. आनी जेजूच्या कोश्टांक मान दिवन आमचे खुरीस मोगान उबारूंक आनी दुसऱ्यांचे कोश्ट ल्हव करूंक वावरुया. आयच्या सेवा धर्मीक रितीक 3 भाग आसात. पयलो भाग सोबदाचो सेवा धर्म. दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बुजवण आनी तिसरो भाग क्रिस प्रसाद. आयज पवित्र सभा आमचे वस्कोत मनशा सोयम आमचे मुखार दवरता आनी आमी वस्कोत जावनूय जेजूच्या कोश्टां उदेशी आमी बोलवंत जावंक दाखोल करता. आतां यादनीक मिसाची तांबडी आंगवस्त्रां न्हेसून वेदी मुखार येवन आपूण वस्कोत म्हूण खुणावूंक सोरपोट पडटले. यादनीक दोनीर सोरपोट पडटले तेन्ना आमी सोगोट गोठ्ठा जाल्यार दिमेर वो उबी रावया. यादनीक उठ्ठोस आमी उबी रावया.
सोर्वेस्पोरा आदवांच्या पातकाची खास्त आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक लागून आयली आनी सोमेस्त आमी मोरनांक सांपडल्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कोश्टा मोरना वरवीं ते कास्तीचें फारीकपण दिलें तर जशें आमी सोयंबा वरवीं आदावाचें रुपणें घेतलां तशेंच कुरपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवंक आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवादी एका कोश्टावलेल्या सेवकाची बाकीत करून जेजूच्या कोश्टांक सोर करता. हे कोश्ट निरफळ वचनात बोगोर फोलवून जातात. जेजून पातोक आदारूंक ना पूण जेजू आमचे पासत गुन्यांवकार जाता आनी आपल्या कोश्टांतल्यान आमकां धुवन काडटा. दुसऱ्या वाचपान एब्रावांक बरयलेले चिटीन जेजू आपल्या बापाची खोशी वळखून घेवंक आपल्याच जिवाची बोळ भेटयता आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण कोत्ता हाची खबर आमकां मेळटा. 7 जुवां जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमचे मुखार दवरता. आमचे पासत मरूंक जेजू फुडें सरता आनी कोश्टांतल्यान आमची सोडवण कोत्ता. इजायस प्रवादीच्या इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. पळयात, म्हज्या साकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका बोव व्हरतो करतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातालो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कोदींच सांगूंक नासलोली घडणी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वोस ते देखतले. आमी आयकलां तें कोण सोत मानीत आनी सर्वेश्वराचें बळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उजवल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोरडे जमनींतल्या पाळा सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरापाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशां मुखार ताका मोलूच ना. दुखींचो मनीस तो कोस दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखिनात. खरेंच म्हळ्यार आमचे कोस दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोट फुटलोलो देवान कास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंत्ताले. खरेंच म्हळ्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर कास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या
गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेलयां भाशेन जोली मुली शिंपटोन गेल्या. जोण एकल्यान आपली वाट दवरली आनी आम्हा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेश्वरान ताचेर घालो. जबरदस्तीन ताका वागयलो आसतना ताणें काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक वता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेली आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोडजोडीत करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. वय, जिव्या मनशाचे पृथ्वीवयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास लायली. नुस्त्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हळ्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फुटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टाक दोगदागांनी ताका चिड्डून सर्वेश्वराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब हांव तो बगूंक पावतालो आनी ताचे उद्देशी सर्वेश्वराची खुशी शांती पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्ट दोगदोगां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपंजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांट्टलो. कित्याक ताणें आप कुशीन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो. म्हणुया. बापा, सर्वेश्वरा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो ओत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेश्वरा, विस्वासी देवा. जबाब. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेल्यांक विसरता तसोच म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयलांक कुडक्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो. जबाब. पूण हांव सर्वेश्वरा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडाबीत दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोशभरीत कर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेश्वराचेर विश्वास ठेवतल्या न्हू. तुमचें काळीज गोड धरात. जबाब. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू,
आमी उचारता तो भावाट थीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू, देवाचो पूत. आमच्यो अशक्तायो ताका लागोनात तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या सिंहासना लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूद आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपणान कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. मोरोपोरयान खुर्सार मोरोपोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. घातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सभार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पलतोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाडी आनी हातयारां घेवन तो थंय पावलो. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें तें जाणो आसलो. तो फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी ताणें म्हणलें, जेजून परतीपाळ केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलें तें उतर घडून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ल्या तांच्या भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिलें ना. शिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव मालकू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यान घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवचो ना. पलतणेन तिच्या सरदारान आनी जुदेवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर
एक मनीस मेल्यार ओदीक फायद्याचें म्हूण सुदैवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमांव पेद्रू आनी दुसरो एक शीस जेजू फाटल्यान गेले. तो शीस पोरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो पोरोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पोरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखण्या कडेन उतर घालून आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हणलें, तुवें ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतल्या म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशांचो धेकटो पेटलोलो आनी ताचे भोंवतणी रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. पोरोम याज्ञीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोत्तेन हांव सुबेमाजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानान आनी देव मंदिरान सगळो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकून दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणा तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणोत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. शिमांव पेद्रू अजून थंय आसलो आनी शेकतालो. ताणें ताका म्हणलें, ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. पोरोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकोर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक फावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक नितीशाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळे भायर भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशीर हाडच्या नासल्या. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समती प्रमाणे ताची नीत करात. सुदैवानी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतीपाळ केलो, हें तूं तुजेच वस्तुंकी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुजे म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर? तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतीपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाई झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगासरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटच राजा तूं?
जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवें सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जीं कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताडो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें. सोत मुणगे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवां चडशीं भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्काच्या समयार तुमच्या विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? ताणें परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पूंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर झेरमोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगळें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवाच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान ताका म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटा. तो कांट्याचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगळें घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. सुदैवानी ताका परतीपाळ केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो करून तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. हीं उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खुंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक म्हाका आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकळोय? जेजून ताका परतीपाळ केलो. ती तुका वयर तावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण सुदैवानी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडची जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान हीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चेरीबोंदी हेब्रेव भाशेन गाब्बाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्काचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार दनपार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजाऱ्या बगर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांचे ताब्यांत केलो. ताणें जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणें खुर्सार खिडायले, जेजूक मोदें आनी ताच्या दोगांक आनी त्या दोगांक ताच्या एका कुशीक. पिलातान
एक नामलेख बरयलोलो आनी तो खुर्सार वयर तांणी घातलो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजारेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजू खुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी तो नामलेख वाचलो. तो हिब्रू, लातीन आनी ग्रेक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हणलें, सुदेवाचो राजा अशें बरोवं नाका. आपूण हो मनीस आपूण सुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खिळायतूच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतली आनी ताचे 4 वांटे केले. दर शिपायाक एक वांटो. तशेंच ताचे आंगडे घेतले. आंगड्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. त्या पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी ते पिच्चे न्हय, पूण सर्दी घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां घडून आयलीं. तांणी म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगड्याचेर सर्त्यो घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पतीन मारिया आनी मागदालेनाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे खुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, उस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळें सोंपादलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान बुडयलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलोलें एक आळोंबें बोडयेक लावन ताचे तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. हांगा आमी दिमी घालुया आनी थोडो वेळ ओगीच रावया. उबी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खिरीत दोबाज्याचो शेनवार लागीं पावलोलो. देखून शेनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरोना जावं तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण सुदेवांनी पिलाता खोडे मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर खुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास धरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडचें नात.
हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलल्याक तुमी पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमातयेचो जुजे, जेजूचो शीस पूण जुदेवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो, हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 तार गोंड्रोसाचे आनी मुसुंबा बोराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवाचे निखिपिणेच्या रिती प्रमाणे परमोळ लावन ती ओलींनी गुंठलायली. ताका खुर्सार मारलेले ते सुवातेर एक भाग आसली आनी ते भागेंत अजून कोणाक घालूंक नासलो. तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवाचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागीं आसली देखून तांणी जेजूक थंय घालो. बसूया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज जावन आसा निमाणो शुक्रार आनी आमी जायतीं जाणां उपास दोणवण केल्या आसतली. आनीक एक लांबदीक वाचप आमी आयकलां. म्हाका नाका हें प्रवचन लांब जालेलें, पूण थोडक्यान कितें हांव सांगूंक सोदतां तें आमी आयकुया. आयतारा दिसाक आमी ताड्यांचो आयतार समोर उमला. म्हणजे कितें, जेजू सगल्या दोबाजान जेरुजाल्यान प्रवेश करता. ताका भितर सोदता आसतना लोक आपली आंगोस्त्रां जमनीर घालता, ताळयो घेता आनी जयजयकार करता. होजाना आमचो राजा कसो ती ताका घेतात. आनी थोड्याच दिसांनी आयज तोच लोक, तीच परजा ताका कुर्सार मार म्हणटा. एके भाशेन सगलो लोक ताचे बरोबर आयताराक आसलोलो आयज कोणूच ना. ताची आवय आनी 2-3 जाणां कुर्साच्या मोडी आसा. मोगाच्या भाव भयणो, कितें हांव म्हणूंक सोदतां, आमच्या जिवितान केन्नाय कितेंय जावंक शकता. आमच्या जिवितान वयर थावन आमी खाला पडूंक शकता ना खाला थावन आमी वयर पडूंक शकता. हें आमचें जिवीत. लायफ इज अनप्रेडिक्टेबल. एनीथींग कॅन हॅपन एनी टायम. म्हणजे कितेंय जावंक शकता आनी कितेंय जातलें हें चिंतून आमी जिवची गरज. आनी तेंच जेजू सांगता. सगलें बरें चलतालें आयताराच्या दिसाक, निमाण्या शुक्रारार इतल्या 4 दिसांनी एक मरण आयलें. आनी मरण म्हटल्यार एक लोजेचें मरण. लोक म्हजे सामकारा आसलो, पूण आयच्या दिसाक तोच लोक म्हणटा ताका कुर्सार मार. हेंवूय मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुज्या जिवितान आमी अणभवलां आसतलें. आयज जेजू कश्टवलो खरो, जेजू कुर्सार मेलो खरो, पूण आमकां देख दवरता. कशे भाशेन आमी आमच्या जिविताचे कोश्ट, कशे भाशेन आमी आमच्या जिविताचे खुरीस आमी काळजीदारपणान व्हरूंक गरज. आनीक 2 निमाणी उतरां जेजूची हांव तुमकां सांगता. जेजून 7 निमाणी उतरां उलयलीं, 7 लास्ट वर्ड्स ऑन द क्रॉस. पूण जेन्ना जेजू कश्टवतालो, जेन्ना ताका दिसलें म्हजो बाप जो म्हजो इतलो मोग कोत्तालो आनी हांव कुस्सार उमकोडटा, तेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो, भितरल्यान ताका झाड कशें मारतात, भितरल्यान तो सारको एकसुरो कसो जाता. आनी जेजू आपल्या बापाक म्हणटा, देवा, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. एलोय एलोय लामा साबातानी. माय गॉड, वाय हॅव यू फोर्सेकन मी.
मोगाच्या भाव भयणीनो हे जेजू उलयता एके भाशेन स्तोत्र 22 तो म्हणटा आनी हातून कितें आसा स्तोत्रकार म्हणटा देवा तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय हांव इतलो तुजे लागीं रडोन मागता म्हजें तूं आयकोनाय आनी हेच मोगाच्या भाव भयणो जेजू देवाचो पूत जावनूय अणभवता आयज आमकां सगल्यांक जेजू म्हणटा जेन्ना तुज्या जिवितान कोश्ट येतात जेन्ना तुज्या जिवितान उचांबोड येता तुका सोजमोना तुका सगळें सांडलां कशें दिसता तुका फोटोयला कसो दिसता सगळें तुका एके भाशेन कोणशाक कसो घालो दिसता तेन्ना जेजूय भाशेन आमी बापाक म्हणुया बापा देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय सायबा हांव कश्टवता म्हजो कुरीस घेवन हांव इतलें मागणें कोत्तां इतलीं देवोत्सवां कोत्तां इतले रेतीर कोत्तां आनी म्हाका दिसता म्हाका सांडलो कसो मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितान जायते भाशेचे कुरीस आसतलेच हांव प्रवचन कोत्ता जाल्यार अशें न्हय की म्हज्या जिवितान कुरीस ना पूण जेन्ना म्हज्या जिवितान कुरीस येतात तेन्ना हांवूय बी म्हणटा सायबा एक यादनीक कसो हांव तुजो पाटलाव करता आनीक म्हाका दिसता तूं म्हजें एक आयकना मोगाच्या भाव भयणीनो आयज तुमकां हें झाड मारतात आसतली इतली आमी मागणी करता इतलें आमी मागता आनी जितलें मागता तितलें आमचेर चड कुरीस मोगाच्या भाव भयणीनो सगल्या प्रश्नांक जबाब ना सगल्या प्रश्नांक जबाब ना म्हाका ही पिड्या कित्याक जबाब मेवचो ना म्हज्या घरांत हें मरण कित्याक म्हजो पूत कित्याक मेलो म्हजो पोती इतलो बरो आसलो कित्याक मेलो म्हजी माय कित्याक मेली एक ल्हान भुरगें तिची माय मोरता इतली तोरणे पिरायेर आनी भुरग्याक जबाब ना सगल्यांचे आवयो आसात म्हजी आवय ना देवा लागीं म्हणटा सायबा म्हजी आवय कित्याक वेली पूण आन्सर एके भाशेन मेळना आयज आमी गोडे म्हणटा आसतली आमी म्हणटा आसतली सायबा म्हाका असलो पोती कित्याक दिलो म्हाका असली बायल कित्याक दिली भुरगीं म्हणटा आसतली काय बरी ताची आवय बापूय म्हजी आवय बापूय अशी कित्याक रोचली उगडे हांव म्हणटा आसतलो म्हाका काडो कित्याक रोचलो म्हाका मोटको कित्याक रोचलो म्हाका हे भाशेन कित्याक रोचलो आमकां आन्सर मेवचे नात आनी मोगाच्या भाव भयणो जेजूक आन्सर मेवलो काय जेजून म्हटलें देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय आनी देवान आन्सर दिलो काय ना हे भाशेन आमच्या प्रश्नांक गोडे क्लियर आन्सर क्लियर जबाब मेळचो ना तेन्ना आमी कितें करचें निराशी जावची काय मीस सोडचे इगोज सोडची देव धर्म सोडचो सगळें कितें बरें केलां तें सोडचें हे भाशेन आमच्या जिवितान जाता जेन्ना आडकोड्यो इतल्यो मारतात तेन्ना आमी देवा सोर्शी चड लागीं पावता हो दुसरो जावन आसा देवा सोर्शी पयस वेता म्हाका आनी इगोज नाका कांयच नाका देव ना कशी आमी जियेता जायती मोगाच्या भावा भयणीनो असलें धोरण घेवन जायत्या जम्यांनी भितर सरल्यांत एके भाशेन देव धर्म सोडला जेजूनूय म्हटलें एके भाशेन प्रस्न आपल्या बापाक घातलो देवा तुवें म्हाका कित्याक सोडलाय देवाचो पूत जावनूय असले प्रश्न विचारता आयज आमी विचारुया तुज्या काळजान कितें जाता मोगाच्या भाव भयणो देवाक विचार सायबा हांव इतलें कोत्तां म्हजें तूं कित्याक आयकना पूण तेच बरोबर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून हेंवूय म्हटलें आमी आयज स्तोत्रान आयकलां तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो हे जेजून आरामायीक भाशेन म्हटलें हिब्रू भाशेन गोडे म्हटलें आनी तें हिब्रू वर्ड म्हणल्यार कितें रुवा हे उतर जावन आसा रुवा म्हणल्यार कितें आत्मोच न्हय रुवा म्हटल्यार म्हजें जिवीत जें कितें आसा म्हजें जिवीत म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजें सगळें हांव तुज्या हातान घालतां गोडे ट्रान्सलेशन आमी आत्मो म्हणटा इन टू योर हँड्स लॉर्ड आय कमेंड माय स्पिरीट दो द वर्ड इज स्पिरीट बट रुवा इन हिब्रू मिन्स एवरीथींग
हांव म्हजें जिवीत घालतां, जें हांव कितें सोंसतां तें घालतां, जें म्हज्या मनांत आसा तें घालतां. आनी जेजू तेंच म्हणटा, तुज्या हातान सायबा घालता म्हजें जिवीत. म्हाका सोजमोना ह्या वेळार कितें जाता तें म्हाका दिसता सगल्यांनी म्हाका सांडलां. म्हाका दिसता जें कितें हांवें केल्लें, जें हांवें तुका तुजें बरें उतर परगोटलें, म्हाका दिसता सगलें उरफाटें जालां. म्हाका दिसता कांयच चलोना. तरीक आसतना, म्हजें चिंतप नासतना कितेंय जावं तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मा. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज तूं निमाण्या शुक्रारा ह्या हांगा आयलाय आनी हें प्रवचन तूं आयकताय जाल्यार कसलेय प्रश्न आसूं, कसलेय आटिविटी आसूं, कसलेय कुरीस आसूं, देवाक तूं प्रश्न घालताय जाल्यार तुजो जबाबूय जेजू भाशेन जावन दी. सायबा, म्हाका सोजमोना कितें जाता तें, म्हाका कितें जाता तें म्हज्या जिवितान सोजमोना, सगलें उरफाटें तशें जाता, पूण तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजी कुटुंब, तुज्या हातान घालता म्हजीं भुरगीं आयकोनात, सोजमोनात. पयशांचें प्रॉब्लम आसा, म्हाका सोजमोना दुनिया. तरीक आसतना म्हाका सोजबीकाय नाका, हांव तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, तुज्या हातान घालता म्हजें जिवीत. आनी मोगाच्या बाबा भयणीन, हांव चड सांगूंक सोदिना, चड सांगल्यार घोडे कांयच आमच्या मनान उरचें ना. हांव दोनीच वस्तू सांगल्यात आनी त्यो जावन आसात भोव म्हत्वाच्यो, आनी त्यो म्हणल्यार कितें, जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट येतात तेन्ना आमी देवाक प्रश्न, एक मनीस कसो स्वाभावीक, इट्स नॅचरल टू आस्क क्वेश्चन. विचारुया देवाक, सांगुया, सायबा तुवें कित्याक सांडलाय, बरी वस्त. पूण तेच बरोबर देवाक तुमी सांगूंक जाय, सायबा म्हाका सोजमोना. तरीक आसतना हांव सगळें जें कितें हांव सोंसतां, जें कितें हांव भोगतां, तें तुज्या हातान घालता. इन टू युअर हँड्स लॉर्ड आय कमेंड माय लायफ, आय कमेंड माय फॅमिली, आय कमेंड एवरीथींग दॅट आय एम गोईंग थ्रू रायट नाव. बागेवन पावलू कुरिंतकारान बरोवन अशें म्हणटा, जेन्ना हांव ओस्कोत तेन्ना हांव बोडवंत. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमकां दिसता आमी ओस्कोत, आमचे लागीं शक्ती ना कुरीस व्हरूंक, तेन्ना आमकां देव बोडाय दिता. तुमी पळयलां आसतलें, तुका दिसतलें हांव आनी कसो कितें करतलो, हें म्हज्यान जावचें ना. पूण देव एके भाशेन तुका एक बळ दिता तुजें कुरीस व्हरूंक, तुका बळ दिता. आनी जेजूकूय हें बळ मेवलें. ज्या मनशांनी सोडलो पूण दुसरे मनीस ताका मेवले, ज्या मनशांनी ताका नाकारलो पूण दुसरे मनीस ताचे गोरचेक पावले. हें जावन आसा देवाची सोबीतकाय. आयज ह्या तूं निमाण्या शुक्रारा जेजूचे कोश्ट नियाडूंक आयलाय, जेजूचे कोश्ट तूं नियाडून तुजें जिवीत चलोवंक आयलाय जाल्यार हेंच आमचें धोरण जावं दी. देवाक आमी प्रश्न विचारप स्वाभावीक, आनी तेच बरोबर देवाक आमच्या जिविताची नवसरणी सरेंडर करप हेंवूय गरजेचें. हेंच करूंक मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी आयच्या दिसाक बोड घेवया, जेजूचे कोश्ट नियाडून आमच्याय कोश्टान जेजूक सांगुया, आमचोय कुरीस व्हरूंक आमकां आदार दी सोमया. आमेन. पवित्र खुर्साची पुजोण आनी ह्या भागांत आमी खुर्साक मान दिता.
ह्या वेळार मोगाच्या भावा भयणीनो सर्व गोरजां खातीर प्रार्थना आमी करतले आमी मागतले आमचे पवित्र सोबे खातीर बागयोन बापा खातीर पवित्र सोबेच्या सगळ्या वर्गां पासत क्रिस्ती पुर्चेच्या एकवटा पासत जुदेवां पासत आनी आदी ह्या वेळार आमी आख्खे पवित्र सोबे खातीर मागुया उबी रावुया. पवित्र सभे पासत प्रदेशा भाव भयणानो देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. आख्या पिराचिताचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आनी आमी आमच्या सर्गेच्या बापाक तांबो नासतना वाकाणच्या ताणें आमची जीण संवस्थायन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उक्तापी केली. आख्खे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेक भावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आतां मागुया आमी भाग्यवंत बाबा पासत. आतां मागुया आमच्या फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा पासत धर्मदुताच्या वर्गांत आखे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची परजात चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गोठायती म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. वेळ ओगेपण सांबाळुया. ओगोणीत जाणवाईच्या आनी सोर बोलिश देवा बागयोन पेद्रूचेर आनी ताचे फाटल्यान येतोल्या दर एका बागयोन बापाचेर आख्खे पवित्र सोबेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्या. आमच्या बागयोन बापान आपल्या जाणवाईच्या उतरान आनी परजोडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सोपुणनायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सोबेच्या तारवाचेर उपरासलोल्या वादोडा मदें दिरादीक तांडेला वरी थिरायेन वेरें धरून तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवडी कसो सगळ्या आपल्या शेड्यांक राखूंक आनी चोरूंक आनी ताचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धीरान ताका बोर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मागुया पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गां पासत. मागुया आमी सर्व दर मुण्याराच्या वर्गां आनी भावार्थ्यां पासत आमच्या धर्म अध्यक्षाक आनी समेस्त धर्म अध्यक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म मुणयारांक सगळ्या भावार्थ्यां बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुदार्थ कूड तूं पवित्र करताय चलयताय आनी वाडयताय. हे गुदार्थ कुडीच्या सांद्या पासत मुणगे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणान करूंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आतां मागुया आमी जुदेव पासत. आतां मागुया आमी आमच्या जुदेव भावां भयणी पासत
देवाची विंचलेली परजां जावन तांणी सर्व परजां मदें देवाचें उतर पयलीं आयकलें आनी पयलें तांचे लागीं देवान खोरार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी खोरार केल्ल्या देवाची विस्वाशीपण ओळखून ताका विस्वाशी रावंक आनी ताच्यो बासावण्यो संपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. उगीच रावन मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, आब्राम आनी ताचे सोस्तीक तुवें बासावण्यो केल्ल्यो देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वीं तुवें तुजी करून घेतलोले पोरचेक बासायलोल्या सोडवंडाराक ओळखूंक आनी ताचे वरवीं बासायलोलें दायज भोगूंक पावय हें आमचें मागणें दोयेन आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. क्रिस्ती पोरजेच्या एकवटा पासत मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार तेवतात त्या आमच्या सर्व भावां भयणी पासत काळजान आनी कोरनेन सोदूंक तांकां करपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगल्यांक आपले एकेच पवित्र सभेंत एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. ओगेपणान आमी मागुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, शिंपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलोल्या सोमेस्तांचो एकवट एकाच ओकोण भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. जेजू क्रिस्ताचेर भावात दवरिनांत तांचे बसत मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंडार म्हूण ओळखून घेनात तांचे बसत देवान नेमलेल्या एकाच सडवंडाराक मानान घेवंक आनी सडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, संवसारान हिशोब नासलोलो लोक अजून जेजूचेर भावार दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय. तुका ओळखूंक आनी तुज्या देवीक जिविताचे गूठ संपूर्णायेन सोजमून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. देवाचेर बाबा दवरिनान तांचे पासत आतां मागुया आमी देवाक वळखून त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या बापा लागीं ओगेपणी मागुया. सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोमेस्त मनशांनी तुका अंतरेकून सोदूंक
आनी तूं मेळ्ळो म्हणटूच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रोचल्याय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन तुजो दोयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगळ्या आडकोडींचेर जोयत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कुरपा दी. हे पोरी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सोमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कोर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं राजकारभाऱ्यां पासत मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत आनी देख करून जंय झूज चलतात रशियन युक्रेन ह्या देशा खातीर देवाचे कशी प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्रताय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कश्यो घट कर म्हूण ओगे रावन बापा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर मनशाची काळजां आनी सोर लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कुरपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सोर वाठांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सोमेस्त आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या हूक मेळूं. हे आमचे मागणे बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत आतां मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशाची मनां सगळ्या असोक्तायांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सुडय म्हूण सर्व तोरांच्यो सांखळ्यो आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण भुकेल्ल्यांक जेवण खाण पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तोंडीर आसलेल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण ओगेपणान आमी देवा लागीं मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कश्टोतेल्यांची तूं गोठाय. सोर तोरांच्या कोश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतोल्यांच्या मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळीची कोनवाड्या बापायच्या काळजाची गोडसाण चाकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र खुर्साची भोजवण ह्या भागांत आमी खुर्साक मान दिता. खुरीस आमचे सोडवणेचे कारण आनी हातयार. याज्ञीक खुर्साक नमस्कार करूंक आमकां उलो करतलो. याज्ञीक 3 पावटी हे खुर्साचें लाकूड ताचेर संवसाराचो सोडवणदार उमकोडला म्हूण गायल्या उपरांत येयात ताका नमस्कार करुया म्हूण आमी भोक्तीपणान जबाब गावचो. उपरांत खुर्साचो उमाव घेवंक आमी फुडें सरतले. सगळ्या भोक्तीपणान आनी मागण्याचें वातावरण सांबाळून हे रितीन वांटो घेवया.
हे कुर्साचे हे लाकू ताचेर संवसाराचो सुरवुंडारून खोळ्ळा. हे कुर्साचे हे लाकू ताचेर संवसाराचो सुरवुंडारून खोळ्ळा. हे कुर्साचे हे लाकू ताचेर संवसाराचो सुरवुंडारून खोळ्ळा. कुर्साची बोजून आमी करता आसतना हे परीन मांडावळ सांबाळची. जी गरजेन बसून आसात तांणी बसूनच रावचें. जी भायल्यान आसात ती पयलीं 2 वळी करून येतली. हांगासर मदेकात बसून केल्या उपरांत दोनी बाजूनी दोनी ह्या सायडीच्या दारांतल्यान भायर सरून येतली. जी भायल्यान आसात ती पयलीं येतली. भायलीं सोंपल्या उपरांत जी मदेकात हाफ रो मदेकात आसात ती उपरांत भायल्यान वेतली. हे सायडीन सुरवात करून आनी हे सायडीन आसात ती हे वाटेन भायर सरतली. फूट रावंड मारून मदल्या दारांतल्यान परत येवन तुमच्या जाग्यार बसचें. हे चारूय सोंपल्या उपरांत शेवटाक सावन सुरवात करून त्यो मदल्यो चारूय सोंपल्या उपरांत मागीर फुडें ही फुडें बसलेली आसात ती भायर वेतली दोनूय वाटेनी. आनीक ते वाटेन रावंड मारून फुडें उमाव घेवन मागीर तुमच्या जाग्यार येवन बसचें. वयर आसात तांणी भायर तांचे बरोबर अशें हें वता. भायल्यान आसात भायल्यान सुरवात करता तेन्ना वयर आसात तांणी पयलें तांचे बरोबर येवचें. मागीर तुमी वयर आसून बसूं येता.
आमी गायन करुया गायनाचो अंक I-34 शी. सायडीच्या दारांतल्यान भायर सरचे दोनी सायडींतल्या दारांनी हे वाटेन बाजूचे.
सर्ग गरजा खातीर प्रार्थन. प्रितीच्या बाबा भयणानो, तिसरो भाग. क्रिस प्रसाद. प्रितीच्यानो, आयज मिसाची भेट ना. जेजूचो खुर्साचो गोठ आमी नियाळ्ळा. उपरांत ताच्या जेवणांत वांटो घेवया. जेजू आमकां पातकांतली सोडयल्याक आपली मोगाची भेट खुर्सार केली. ताणें आपल्याकूच आमचे पासत मोडलो आनी आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां आपली घोटाय दिली. ताच्या जेवणांत वांटो घेवन देवा सवे आमचो एकवट थीर करून आमकांच दुसऱ्या खातीर मोडूंक आमी तयार आसूंक आनी मोगान आमचे खुरीस उबारून व्हरूंक आमकां बोळ घेवया. सगळे उबी रावया. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता पदकां बोगूस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका, वायटांत सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणांत आपयल्यांत ती सुभागी हुंड्या घेवंक मांडावळ सांबाळची आसात तशींच बसून रावात भायल्यान दाराचेर दोग जाण उबी आसतलीं मदल्या दाराचेर सायडीन भायल्यान दोग जाण आसतलीं चौग जाण सगळीं भायर आसतलीं कुमण्या वांटूंक तुमी भायर आसात आनी भायर कुमण्या घेवचो ह्या वाटेन सायडीच्या दाराची एकटी येतली हांगासर मदें दोग जाण आसतलीं आनी हांगासर मदें दोग जाण मागीर हांगा सोबतच सायडीन येतली सायडीन आसात तांणी बसून तशेंच रावचें मागीर तुमकां कुमण्या दितला जेजूक आमच्या काळजांत जेवंक वेताना आमी गायन करुया गायनाचो अंक D27 म्हज्या देवा तूं सोर बरो
Dewa tujuh moga
प्रार्थुया. सोर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा, आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या बागिवंत मोरणा आणि पुनरुज्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुवें जिवीत दिलाय. कोनवाडाईन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडूय. ह्या गुठान वांटो घेवन तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणानो, कालच्या सांजेर हांव विसरलो. म्हज्या इश्टा ह्या याज्ञीक भावाक ताची ओळख तुमकां करून घेवंक, तसोच ताका माये मोगान येवकार दिवंक आमचे लागशिल्ले इश्ट म्हणटा सजमून घेतले. पूण तुमकां ताच्यो थोडक्यान ओळख करून दिता. हो आमचो याज्ञीक भाव ओनाशियस डिक्रूज, तो गांवान वेळ्ळे साश्टीच्या पयस आसा, पूण आमकां लागीं. ताणें पाद्रीपणाची मागणी घेतल्यार काल सांगलां तुमकां चड वर्सां जावंक ना. आनीक आतां तो ओत्मीक देवशास्त्र स्पिरिच्युअल थियोलॉजी हातून उचलें शिकप करता. तो पुना आमचे पेपर युनिवर्सिटी आसा, तातूंत सेमिनार आसा, थंय ताचें हें उंचलें शिक्षण चलता. खूब हुशार भुरगो तो. ताका पयलो आसतना वळखता त्याक ते फिरगोजेन हांव वावुरलां आनीक जायतो उमेदीन भरलेलो. तेच बरोबर जायते बरे गूण ताच्यात आसात. काल आयज आनी फाल्यां आमच्या सांगाता ते आसतले. तुमच्या सगळ्याच्या नांवान ताका आमी माई मोगान केरीत येवकार दिता आनीक केरीत बरेपण तांच्या वावरांत फुडल्या रांत फिकपांत तांकां आमी आवडयता. वेलकम. तुमची मान बागुयात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनरुज्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून तुजे पोरजेन ताच्या मोरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला. तर तिचेर सुभामपणी तुजो आशिर्वाद पडूं. तिका तुजें बोगसणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बावाट वाडूत वचूं आनी सोर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासनाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
जेजूक हांवें एकदां विचार केलो तेन्ना ताणें उबाय जाप दिवन उडलें इतलो आनी दोनूयत विस्तारून कुर्सार मेलो कितलो तूं करताय म्हजो कितलो तूं करताय म्हजो असो हांवें जेजूक विचार केलो जेजूक हांवें एकदां विचार केलो तेन्ना ताणें पुरबाय जाप दिवन उडलें इतलो आनी दोनूयत विस्तारून कुर्सार मेलो
फाटल्या रस्त्यार जाणी 4 व्हिलर्स पार्किंग केल्यात फाटल्यान इगोजेच्या फाटल्यान आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग केल्यात आनी त्यो मातश्यो आलोच्यो पुरसांव ते वाटेन वेथेले वाट ब्लॉक जाल्ली आसा जांची 4 व्हिलर्स आसात थंय पार्क केलेली मातशें आलोवन दुसऱ्या मेन रोडार घालची फाटल्यान जांची 4 व्हिलर्स आसात तांणी उपकार करून ती मातशे हाडून मेन रोडार फुडें व्हरून पार्क करची